मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि आयज आसा दिवाळी, तर तुमकां सगळ्यांक हॅपी दिवाळी. ओके. आणि सकाळ जाल्ली आसा. आयज मातशें लेट उठले कित्याक हे दोगां पिला उठोवंक जाय न्ही बिगिना आमचे. इश्यूय बेगिना उठलो आयज सकाळी. रितीव आत्तां उठला की तांकां तेल बी बसूंक जाय न्ही. सो आमी बेगिना उठून कितें करपाचें. तुजे आत्तां उठले. सो हांवें कितें केलें, उठल्या बरोबर पयलीं मशीन मारलें आनी शिंवतान पुसून काडलें. सो जालें काम बेगिना. सो आई गेला शावर घेवपाक कित्याक आतां सगळें फोव बीन करूंक जाय न्ही. सो ताका लागून हांव बंद कर एसी. काल पावस पडलो तरी सांगू गरमी जाता. एक मशीन मारतना पुसतना इतलें गरमी जाता. इसी लावन दवरलें हेका थंडी खाता खंय रित्विकाक. आनी आमचो छोटू दाखयता लास्ट इयर पोटार आसलेलो अशें ना. कितले बी दीस गेलो. आयज पळय उठला 7काच उठला इश्वीक फोव खावपाक रे. आतां आयकता म्हजी खबऱ्यो तुमकां मेळटा पळय पळयता. आनी इश्वी सगळ्यां हॅपी दिवाळी म्हण. आतां म्हटलें हेका फीड केलें. आतां हो न्हिदच्या पयलींच हेका तेल पुसूंक जाय, न्हांवूंक घालूंक जाय. तो न्हिदतलो ताका लागून. आनी हांगा दोग जाणां बसला. हॅपी दिवाळी म्हण इश्वी. आत्तां उठलो सो आमी रावल्ली केन्ना उठटा काय म्हणून. ते वयर ते लाया ते मॅरीगोल्ड न्ही किचनांतले मातशे पडले. मातशें ताका बरें स्टीक कर. आनी काल रातचे हांवें बारीकशी रंगोळी घातली हांगासर. सो भायर सगळें रंगोली घातले, दिवो लायले. आतां पळयता हांव दिवो आसा काय ना ते. तेणी तेल बी थंय गळटा सकयल पळयरा. जे सिंपलशे रंगोली घातले हांवें. दिवो बीन लायला म्हणजे सिंपलशें काडला. फाल्यां हांव व्हडलें काडटलें लक्ष्मी पुजानी. सो हें पळय दिवो हांगा लायला. आमचे न्ही हांगा हें डोरा लागून न्ही दिवो लावपाक प्रॉब्लेम जाता. ओके. तो सगळें जालें. आनी हांगासर सगळे लायट दिया बीन आहा पळय थंय रातचे लायतले. आनी हांगासर न्ही रातचे बसून काडले हांवें. आनी म्हाका खबर आसा सकाळचें जावचें ना म्हणून. आनी हेका न्ही सांजचे म्हणजे अशें ताका दिया लायतले म्हणजे लायतले कॅन्डल. सो जालें. सो आतां न्ही हांव पाट दवरता, पाटार रंगोली काडटा आनी हांकां सगळ्यांक तेल पुसता कळ्ळें न्ही. सो मागीर हो न्हिदलो की मागीर कांयच काम जावचें ना. ती पाट घेवन यो चल. चल पाट घेवन यो. हांव त्या पाटाचेर न्ही रंगोली काडटा. कितलेंय मशीन मार केंस पळय कितले. सो हांव रंगोळी घालता पाटार सकयल. आनी सकाळींच हांवें न्ही च्या पिलें इल्लेशें. च्या आनी टोस्ट खावन बसला कित्याक फोव खावपाक खूब टायम आहा ताका लागून. सिंपलशें काडटा. मागीर आमकां तें परत हांगा रंगोळी काडूंक जाय कारीट दवरपाक. सो ताका लागून जो सिंपल काडटा. सो जालें हांगासर पाटार रंगोली काडून. सो तांकां न्ही आतां हांव तेल पुसता. आनी इश्वी खूब रडटा ताका न्हीद. सो म्हटलें बिना कारीट फुट्टा आनी सगळे फोव बी सगळे रेडी जाल्ले आसा. सो हेका घातला हांगासर. ताका न्ही सदांच आमी त्या रुमान घालता न्ही. सो दुसऱ्या रुमान बी घातलें न्ही असो उगी रावता न्हू रे. जालें आयकता यो मातसो. डॉक्टर आमच्याकडचं बारीकशे डॉक्टर तुषार येयल्लो आसा. हर्ष सगळ्यांक हाय म्हण. सगळ्यांक हाय म्हण. हाय म्हण सगळ्यांक हाय कर. हॅपी दिवाळी म्हण सगळ्यांक. तर तुका पळयता. घे घे हाय म्हण ना सगळ्यांक. हाय म्हण मरे बारीकशे. Yes. टाइम लेट हेका लागपाक लागून ते करू कितें नाका. रावता म्हटलें न्हिदच्या पयलीं ताका खावपाक Pitch. तू डार्क कितें हेका लागता न्ही. कोण येयला भैया येयला. Hi, Hers. Hi. म्हणजे तुका कितें हाय कर हाय
हाय फ्रेंड्स म्हण हाय या फ्रेंड्स म्हणटा ते काय फ्रेंड्स तो आमचं का स्माइल हाय तो सो जाले आमचे नेवेद दाखयले हांवें फोव बी सगळे नेवेद दाखयले आतां आमी खावपाचे दाखयता आमी कितें केलें तें चड व्हडलेशें ना जस्ट फोवाचे 2-3 आयटम इतलेच तो हांगासर केला बाय कांदा पोहा केला आनी हे न्ही पोहा आई दही घालून करता न्हू गे दही घालून करता आनी हांगा केला गोड आनी सोय वांटून न्ही गे फोव केला केळी बीन घातला हितून आनी हांगासर आसा घरा केल्ले हांवें शेव चिवडा सगळें आसा हांगासर तो न्हिदलो इश्वीक भयणीक कॉल केला चल चल आई हॅपी दिवाळी म्हण ऐकता हॅपी दिवाळी सगळ्यांक. शिव बाय सामको रंगीला जाला दिवाळी बस बस तुका वचूंक जाय न्ही बस भयणीक फोन केला तुमकां मेळटा भयणीक चिचिनो भयण हॅपी दिवाळी म्हण भाऊजी हॅपी दिवाळी भाऊजी रेडी हॅपी दिवाळी खाले फो खाले आई हिरोईन जाला थंय आज आनी फाल्यां दोन दीस हिरोईन जावचे जाले फो खाले आता लक्ष्मी पूजा करता त्याने ना गो बसला हांगा फो खाऊ ग लक्ष्मी पूजा आता करता तुम्ही वो शाम को 5 बजे हा थांब 5 मिनिट आराम जा ओके येस या शिव म्हणटा इल्लेले वाडखय आयज जेवण ना हेच खावपाचे होय. 11:30 आली इल्ले वाडखय सो हे पळय अशे बनाना बी घालून आयज भयणीगेर न्ही तिमी तेवटेन तुमच्या बी न्ही आयज करता लक्ष्मी पुजा सांजचे आयज आनी फाल्यां तुमी सांगत तिमी आयज करता आनी तुमी पयले आसतले भावाजी आनी म्हाजो शिव दोगांय हिंदी उलयतात पयली पासुनूच संवय जाल तांकां दोगांय हिंदी कित्याक उलयतात सांग रिजन काय कोंकणी डिफरंट न्ही तेंचे कारवार कोंकणी न्ही आमचे गोंयची कोंकणी तर त्या शिवाय कळना आमच्या कारवारची कोंकणी तर ती दोगां जाणांनी हिंदीच उलयता ओके चला इश्यूक न्हिदलो आतां तो न्हिदलो म्हटलें की टेंशन ना आतां म्हाका दिसता एकांक बी उठ्ठलो तो काय आतां टेंशन ना तो म्हटलें खावया चकली बिकली दवरला हांगासर तुमकां न्ही चकलीची रेसिपी म्हाका शेअर करूंक जाय टायमूच ना करता मागीर दाखयता तुमकां हें पळय तुकडा चकली बेस्ट जाला ओके ते फराज बी बरं झालं ते बरं आला चिवडा सगळं बरं आला तो मातशी दिवाळी जावनी मागीर तुमकां ते शूट करून दवरला हांवें मागीर तुमकां दाखयता ओके चला आमी फोव खाता मागीर मेळटा तुमकां चला त्या फोवान सोय कितें घातला खंय अशेंच करता शिव खबर केन्ना कितें केलें न्ही बरें जालां अशें म्हणना कितें कितें चूक काडूंकूच जाय आतां म्हणटा जालें? सोय कितें घातला खंय कांदा पोहान सोय घालूंकूच जाय हय आमी घालतात आता तुम्ही कमेंट करा तुम्ही घालता का ना कांदा पोहान सोय जाता तितल्या लोकांनी कांदा पाव जाता तितल्या लोकांनी कमेंट करचे आं शिव म्हणटा कांदा पोहान सोय घालना खंय आता तुमी सांगा म्हाका कांदा पोहान सोय घालप का ना ते असलो शिव म्हाका न्ही कांदा पोहांनी सोय पडोवंक जाय लिंबू पडोवंक जाय जाल्यारूच ते कांदा पोहा आतां लिंबू घातला गे आनी लिंबू घालूंकूच जाय हो लिंबू घालना का खंय सोय घालना का खंय हेजे अशेंच केन्नाय बरें अशें खाल्लें ना कितें कितें काडूंकूच जाय न्ही तो पयलीं हांव खाता रसातले फोव म्हणटा का बरं तुवें खायना तें हांवें जेवण ना तुवें सगळ्यांक हॅपी दिवाळी म्हटलें आई लागली हांगासर तुवें म्हटलें हॅपी दिवाळी आनी एकदां म्हणटा खंय तुमकां इशी तुमकां फुडल्या वर्सा म्हणटलो इफ तो उलयत जाल्यार ना करतलो चला सो काल न्ही एका हांवें बरें ब्लॅक कलर पेंट मारले कलर ब्लॅक कलर मारले म्हणजे हें जाल्लें सगळें गेल्लेले कलर सो ब्लॅक मारले मागीर हांगासर बेश्टे पिंक आनी रेड मारले आतां असो बरो न्यू दिसता सो म्हटलें फुलां बीन आसा फुलां घालून थंय दवरया म्हटलें सो हांगासर पळयात हांवें फूल बीन घातलां आनी हें शिवराकान तेन्ना हाडलेलें खबर तुमकां इवेंट आसून आजून बरें हांवें फूल सो कशें आसा हें कमेंट करात न्हीद जाली हेजी न्हू रे हांव समजलो एकाक उठ्ठलो म्हणून हॅपी दिवाळी म्हण सगळ्या उठलो बेगिनाच आमचो बेडरूम न्ही सामको मॅस जाला म्हटलें क्लीन करया म्हटलें कपडे बी सो ते किराट फुटला बी सगळं ते क्लीन करता फुका करूंकूच ना हांव उठलो बेगिनाच काळोख जाला एक मिनट लायट लायता सो हांव हेका म्हटलें बेडरुमाक घालता हांगासर तुमकां दाखयता सगळें मॅस जाला रूम आमचें क्लीन करूंक जाय सो कपडे बी तशें पडला हें पळयात सगळें मॅस पडला हांगासर
ते टी व्ही बीन हांगा दवरला न्ही जागोच ना. अर्धे कपडे हांवें फोल्ड केले आतां अर्धे उरला हांगासर हे पळय फोल्ड करूंक जाय. आंबाड्याचे सांसव करतलें हांव. काल हाडलेले आंबाडे जस्ट रेसिपी बी शूट करचें ना की ऑलरेडी तुमकां शेअर केलेले आहा आंबाडे सांसव लास्ट दिवाळीक कळ्ळें. सो आतां आनी कांय व्हिडिओ बी शूट करचें ना. ओके सो हांवें मातशें क्लीन करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. आयज हांवें केलें आंबाडे ग्रीन केला हांवें ग्रीन मसाला वांटून आनी आयज न्ही पार्सल ऑर्डर केला हांवें जस्ट वेज दिवानी हंडी. सगळ्यांनी पोट पॅक जाला फोव खावन आनी आमच्या नेबरान आमकां आपयल्लें तेंगे ती आमकां वर्सां वर्स आपयता. ती सगळे पुरी चण्याचो रोस सगळें करून दवरता. थंय 2-2 पुरी खावन येयले रितू न्हिदलो तो पुरो जालो ताका बेगीन उठलें न्ही. तर हांवें कितें म्हटलें आईक तूं काय करनाका म्हटलें वेज कितें ऑर्डर करया आनी शिताक जेवणी खूब बरें लागता. पळयात आयज ग्रीन टॅप केला हांवें आनी हें पळयात हें आसा वेज दिवानी हंडी. आई जेना म्हणटाली आतां उठली जेवपाक हंडी हाडला म्हणून. शिवूय तेंगेर खावन येयलो हां पार्सल पयलें वाट आपल्या बरो आशिनात. हांवें शिवता कितें म्हटलें पिक्चराक वयता पावय म्हटलें म्हाका आईक आपूण वचून पिक्चर पळोवन येयला परत वयता खंय म्हाका घेवन. हांव म्हटलें तुज्या वांगडा येयना म्हटलें हांव तूं बाबू घेवन बस की आतां बाबू न्हिदलो न्ही डायरेक्ट 7 उठ्ठा. म्हाका आईक ड्रॉप कर म्हटलें हांवें नॉक्सान आयकना आपूण बरो पळोवन येयलो आनी म्हाका कितें सांगता खबर आतां येवपाचें आसा खंय टी व्ही तेन्ना पळय खंय केन्ना पळयता पिक्चराक फाल्यां खंय फाल्यां केन्ना फाल्यां लक्ष्मी पुजा फाल्यां पिक्चराक पावयता आमकां असलो आमकां शिवनात. आयज पावपाचें तुवें आयज खंय टायम जालो सांजचें आमचें युट्यूब फॅमिली येवपाचें आहा. सांजच्या हे येवपाचें आहा निनोश्का आनी रोहीत येवपाचें आसा. आसूं नेक्स्ट टायम केन्ना पळय फुडल्या म्हयन्याक सोंपतलें तें पिक्चर म्हणजे वयतलें मागीर तें आयकना. चला जेयता मागीर मेळटा तुमकां डायरेक्ट सांजचें मेळटा मातशें एक झेम काडटा आनी सांजचें मेळटा. ओके चला. सो लास्ट इयर न्ही हांवें हें लायटर ऑर्डर केल्लेलें पण ते सोंपलेले गॅस शिवनाथांनी हें ऑर्डर केल्लें एमाझोनासून तर घाल म्हणलें ताका बरें आहा लायटर दिया बीन लावपाक कितें बल्ले हितून आतां आसा न्ही आं ओके दिसता न्ही बरोवन घाल न्ही. ओके ओके चलता ऑन करून पळय म्हाका आतां दिया बी लावंक जाय आतां तो पळय रडटा थंयसर. आं येस आं चल चल दी. आमगे येयला स्पेशल गेस्ट फराळ करता आमी दिवाळीचो फराळ दाखयता राव कारकुर कुरकुर आवा सगळ्या तोळांतल्यान. आतां हे 8 दीस हयच आयकूंक येतले थोड्याच्या घरा कारकुर कुरकुर. हांवें केला कशा हय बरें हय आईन कमी केला का हांवेनच केला का रोहीत रोहीत चित्ता कितें खावपाचें रोहीत रोहीत चकली आवडली हांवें म्हटलें खाव म्हटलें जाल्यार फुड्यान दवरला हांवें खाया म्हटलें. शिव पळय थंय शिवा आयज चान्स मेळ्ळो रोहीत येयला न्ही कॉफी पिवपाक. हय आयज रोहीत आनी ना निनोश्का आनी शिव कॉफी आमी सगळ्यांनी च्या केला. हय निनोश्का चड च्या पिना निनोश्का चड च्या पिना ते आमगे येयले तेन्ना फोर्सूच पिते खबर आहा. ओके सो आमी च्या पिता मागीर म्हाका सगळें दिवो बी भायर लावंक जाय रेडी करून दवरला. ओके मागीर मेळटा तुमकां. इशुकाची न्हीद जाली बाय सामके क्रॅकर्स मारता उठलो न्हू रे कोण येयला आवय पळयता आं पळय आयज आनी फाल्यां तुका न्हीद ना पळयता. सो हें आमचें दिवाळी गिफ्ट हॅम्पर निनोश्काक सगळें निनोश्का हांगा रोयता कांय ना सगळें लेडीज आयटम बरें का न्ही बस 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 मागीर न्ही आमकां याद उरना म्हटलें आतां हांगा दवरता एका फोर्स नाका पळय हांव आनी निनोश्का टप टप करता. यो हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. धाकटेपणाची याद येता निनोश्का रोहीत हय हें बेस्ट आवाज ना कांय ना. सो निनोश्कान येताना कितें घेवन येयल्लें आनी बरें हांगासर कार्ड केला हांवें खंय रे कार्ड
आता असलेलं बरं कार्ड आधी बरे त्याने कार्ड बरेला डिअर तृप्ती शिव आई ऋत्वी विशिंग यू हॅपी दिवाळी केला बिंग अ प्रॉस्पेरिटी हेल्थ गुड फॉर्च्यून फ्रॉम रोहित आणि अनुष्का किती रे बाहेर सगळे क्रॅकर्स मारताना तो आवाजाने भिता ओपन कर रे सांग असं असा कॅरेट केक तुमका सांगू निनोशकानी कॅरेट केक सामके बेस्ट करता एक आमकां दिल्लें ताणें आमकां इतलें आवडलें शिवनाथ आई सामके पिशे जाले सोंपले हांवें ताका एक दीस म्हटलेलें निनोशका म्हाका एक दीस करून हाडा बापने करून हाडलें थँक्यू आं निनोशका बापने इतलें टायम काडून केलें तुवें इतलें सांगो तुका हांव तुमकां सांगूंक शकना इतलें बरें लागता हांवें ताका म्हाका मनान येयलें ताका सांगपाक सांगलें हांवें करून हाडलें थँक्यू आं आई थँक्यू म्हण गडगडो थँक्यू म्हण थँक्यू अनुष्का अँड रोहित हां थँक्यू रोहित आं भायर गुडगट्टा जाले दिवाळी पावस चला पाप ते कामाक वयता तितले टायम काडून करून हाडलें आनी असले कोण कोण करता अशें खरेंच आं अरे हें आमची युट्यूब फॅमिली एका म्हणटा युट्यूब फॅमिली न्ही गे हय कापाक करून हाडलें इथे मग काय केन्ना येता रे आमी एक कितें कितें हाडटाच ते खाली आतां येवपा जायना असले न्ही नशका ओके तो चला ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता आवडलो तर लायक करात शेअर करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर आई ही पळय हाय पळय बाय यो रे म्हण रे Hi. बाय म्हण रे Bye. I love you, friend. Please you comment, share, subscribe to my channel. God bless you all. चला दिग्रमीने केक कट करताना खाता पहिली केन्ना खाता का जाणा म्हाका चला बाय